नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगड्यांच्या पगारान 2000 रुपयांनी वाड केल्ल्याची घोषणा आज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयात जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत केली. ह्या पगारवाडी उपरांत सरपंचाचो पगार आतां 8000 रुपया, उपसरपंच 6500 रुपया आनी पंच वांगडी हांचो पगार 5500 रुपया इतलो जातलो. गोंय सरकारान टाटा कंपनी बरोबर समजिकायेची कबलात करून गोंयांत आशिल्ल्या ITI संस्थेचे पुनर्निर्माण आनी साधन सुविधा करून घेवपाचें थारायलां. गोंय सरकार ह्या उपक्रमांत 75 कोटी रुपया जाल्यार टाटा कंपनी 160 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले. तशेंच गोंय सरकार ताज समूहा बरोबर समजिकायेची कबलात करून ITIच्या विद्यार्थ्यां खातीर 6 म्हयन्याचो प्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालीक लायतले अशी घोषणा मुखेलमंत्र्यांनी केली. ओके. गोवा पंचायत सॅलरी अलाउन्स ऑफ द सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंच हांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती 2,000 रुपयांनी वाडयली. ताज ग्रुपा बरोबर टायअप करून आमी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स येता त्या 15 जुलयच्या उपरांत नवीन हॉस्पिटॅलिटी कोर्स ITI इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आणि ITI इन हाऊसकीपिंग हो आमी कोर्स इंट्रोड्यूस करता, जेणे करून 6 मंथ्स इन ITI आणि 6 मंथ्स ट्रेनिंग इन ताज हॉटेल्स अशा पद्दतीचो नवीन कोर्स आमी आतां इंट्रोड्यूस करता, जेणे करून हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत स्किल सेट्स किंवा आमकां चड ह्युमन रिसोर्स ही तयार जावची म्हणून आमी हो कार्यक्रम वर्ल्ड स्किल डेचो कार्यक्रम आमी कला अकादमींत मनयतात. तेज्या निमित्तांत वेगवेगळ्या कंपनीज हांचेंय फेलिसिटेशन करतले. वेगवेगळे भुरगे जे स्किल सेटान तेंच्यांनी एक्सेल केले तांचेंय फेलिसिटेशन दवरतले. हे ITIन दवरला आनी हो कार्यक्रम सगळ्या ITIंतल्यान लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. बाकीचे भुरगे थंय सगळे जाण हो कार्यक्रम ITIंतल्यान व्हर्च्युअली पळयतले. इतले मजगतीं कर्नाटकाच्या लोकांनी म्हादय विशया वयल्यान बेळगांवां कदंबा बस आडावन दवरपाच्या घडणुके विशीं DGP आनी मुखेल सचिवा कडल्यान अहवाल मागला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गेले न्ही जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हांवें स्वता पळयला म्हणून तेंच्या त्या टिमीत तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावंक लागला. पेडण्या बोगद्यांत उदक साटिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्यान धांवपी कोंकण रेल्वेच्या येरादारींत बदल जाला. ट्रेन नंबर 22229 ही मडगांव ते मुंबय धांवपी वंदे भारत एक्सप्रेस रद्द केल्या. तशेंच ट्रेन नंबर 12051 ही मुंबय ते मडगांव धांवपी जनशताब्दी एक्सप्रेस रेल्वे रद्द जाल्या. ट्रेन नंबर 10103 मुंबय ते मडगांव धांवपी मांडवी एक्सप्रेस तशेंच ट्रेन नंबर 10133 ही मुंबय ते मंगळूर वचपी एक्सप्रेस रेल्वे रद्द जाल्या. आज धांवपी ह्या चारूय रेल्वेंची येरादारी रद्द केल्या हाची प्रवाशांनी नोंद घेवची. रशियेच्या यशस्वी भेटे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपल्या ऑस्ट्रिया भेटे खातीर वियाना पावले. थंय तांकां जंगी येवकारा सयत ऑस्ट्रियाच्या लश्करान गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्ट्रियाचे राष्ट्रपती आनी चान्सलर कार्ल नेहमार हांच्या सयत जोड पत्रकार परिशद घेवन तांच्या सयत जाल्ल्या चर्चा सत्राविशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार उलयतना दोनूय देश आतंकवादाचो खर विरोध करतात आनी खंयच्याच परिस्थितीन ह्या संवसारीक संकश्टाचें समर्थन जावंक शकना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए. क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं. हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं. हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में
रिफॉर्म के लिए सहमत है ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। उत्तर प्रदेशाच्या उन्नाव वाठारांत घडिल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातान आज 18 लोकांक मरण आयलें। लखनौ ते आग्रा महामार्गावयल्यान दिल्ली वतल्या प्रवाशी बशींत टँकराक धपको दिल्ल्यान सकाळच्या सुमार 4:15 वरांचेर हो अपघात घडलो। ह्या अपघातान 19 हेर प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्यात आनी उपचारा खातीर तांकां लागींच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। उत्तर प्रदेशाचे उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हांणी पत्रकारांक ह्या अपघाताविशीं तशेंच सरकाराच्या बचाव कामाविशीं सविस्तर माहिती दिली। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोट की चिकित्सा व्यवस्था मिले। मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या अपघाताचेर दुख उक्तावन दुखापत जाल्ल्या खातीर बेगीन बरे जावपाची प्रार्थना केली। तशेंच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपत्ता निवारण निधींतल्यान अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख रुपया आनी दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपयाचो आदार जाहीर केला। विदेश मंत्रालयाचे सल्लागार अनीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला एक प्रतिनिधी मंडळ 2 दिसांच्या श्रीलंका भोंवडे खातीर कोलंबो पावले। हे प्रतिनिधी मंडळ श्रीलंकेच्या वेगवेगळ्या सरकारी मंत्रालयाच्या वडील अधिकाऱ्यांसयत महत्वाच्यो बसका घेतले। विदेश मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसयत जाल्ल्या एका बसकेंत प्रधानमंत्रींच्या गतिशक्ती मंचाविशीं चर्चा जाली। ह्या वेळार गतिशक्ती मंचाचे फायदे वांटून घेवपाचेर भारतान समर्थन दर्शायलें। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी दिवचले जनता दरबार आयोजीत करून लोकांची गाराणी आयकून घेतली। येता त्या विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांच्यो समस्या आयकून घेवन त्यो विधानसभेंत मांडटले अशें आश्वासन तांणी दिलें। अवैध मीन येरादारी मयेची इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ह्या सारकेल्या प्रश्न विधानसभेंत मांडटले तशेंच लोकांच्या हिता खातीर पक्ष लोकां बरोबर उबो रावतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। इज अबाउट रिच लँड अँड पुअर पीपल। सो लोकांच्यो खूब समस्या आहा। लोकांच्यो समस्या मेनली आतां चड फुडें पावल्या कित्याक मायनींग सुरवात जाता म्हणून अनावन्स केल्लें। मायनींग सुरवात जाता म्हणून प्लॅन केला पूण मायनींग सुरवात जातना अनप्लॅन्ड भशेन तांणी सुरवात करपाची सगळी मोहीम सुरवात केली। हातूंत प्लॅन कसलोच ना। हातूंत स्थानीक मनशाचो इंट्रस्ट ताका तो हांगाचो लोकल म्हणून ताका नोकऱ्यो मेळटल्यो ताजो फायदो जातलो हाजेर कांयच विचार करूंक ना। सो लोकांक भंय आहा। लोकांक भंय आहा आनी हांगाचो मुखेलमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना। श्रीपाद भाऊ सांगता की पळोवया म्हणून। सो लोकांक आतां ते पळोवया आनी भिवपाची गरज ना हाजेर वाज आयला आनी लोक आपल्यो समस्या आपले कितें कागाळी आहा त्यो सांगपाक हांगा आयला। युरो कप 2024च्या काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेंत स्पेन पंगडान फ्रांसाचेर जैत जोडून निमण्या खेळांत प्रवेश केलो। सोमारा जावपी निमण्या खेळांत स्पेनाचो पंगड आज राती जावपी इंग्लंड आड नेदरलँड ह्या खेळाच्या जैतिवंता सयत खेळटले। काल जाल्ल्या खेळांत ह्या पुराय सर्तींत दर एक खेप जिखपी स्पेन पंगडान फ्रांस पंगडाचेर 2-1 अशा गोलांनी जैत जोडलें आनी 12 वर्सां उपरांत युरो कपाच्या निमण्या फेरयेंत प्रवेश केलो। भारत आनी झिम्बाब्वे हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या 5 खेळाच्या T20 खेळा माळेचो तिसरो खेळ आज हरारे हांगा जातलो। ह्या खेळा माळेंत दोनूय पंगडांनी हे आदी दरेकी एक खेळांत जैत जोडिल्ल्यान आयच्या खेळांत विरोधी पंगडाक हारोवन ह्या खेळा सर्तींत फुडाकार घेवपाचो ध्येय दोनूय पंगडाचो आसतलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।